विस्थापनाची कथा बरोवपी स्वर्गीय रंगहरी. प्राचीन गोमंतकांत केद्दाणा पोर्तुगेजांनी पावल दवरलें ते दूस सुखान संतोषान जियेताल कोंकण्याल जिवनांत ग्रहण लागलें. कितले निष्ठुरतायेन पोर्तुगेजांनी गोंयची देवळां भूतस्थानां सगळं पिसडून मोडून उड्डेली. अमूल्य ग्रंथ लासली. विवाहादी षोडश कर्मांचेर विघ्न हाडली. हिंसाकृत्य करून रगत फापडून गर्भगृह पर्यान अशुद्ध केली. जनांक बट्टेलो. कोंकण्याल मुखार दोनीच मार्ग आसली. एकच धर्मभ्रश्ट जावंका ते ना जाल्यार गोंय सोडून धांवका. तांणी निश्चय केलो, गोंय सोडून वचुया, खंयच वचून वांचुया. तेशी तांचे माय भुयेक अंत्यप्रणाम करून कोच्चीक भायर सरली. आई, आमी वतात. ते रजनींत समस्त घरांत गांव सोडची तयारी. हाता पांयांक लागला गोळ, दोळ्यांत दुख्खां निर्झरी. पुता सांगचे आयक रे, तोडोव करूं नाका रे. बेगीन पोटली बांद रे, पतमारी तयार रे. देवबिंब विसरू नका, शंख घांट काढू नका. मंत्र तंत्र ग्रंथ नका, ते येतात कंठस्थ मका. भंगार सर्व काढ रे, वांचूक आधार तेंच रे. रुपया साधन काढ रे, जीव काडूक जाय रे. जितलें उणें तितलें काडी, भारी सामान थंगात सोड. पांयांचेर खाड्डू नका, हात मुक्त आसूं रे. देवा नमून वचा रे, पावचे थंय पावू रे. देवा सावळी आसा रे, देवी दया भरपूर रे. धर्म घट्ट धरूया, कर्म निरलस करूया. हात जगन्नाथ रे, पाय पद्मसंभव रे. शांत सिंधू सागर, हुशार होडेकार तयार. शणे वेळेर थांबलो आनी म्हणू लागलो, गोंय माये, भूंय माये, तुजे मातयेंत लोळटात. तुजे कोटी आशीश आसूं आमच्या भावी जिवितांत. शिकवण तुजी म्हण येतात न्हय वतात. तरी आज उच्चारतात, आई आमी वतात, आई आमी वतात.